म्हापशात जून ते आता जुलय मेरेन 5 डेंग्यूच्यो केशी मेळ्ळ्यात। म्हापशा आंगणीत आनी खोर्ले वाठारात चड। नगरपालिका आनी हेल्थाच्या ऑफिसरांचे लक्ष ना म्हूण म्हापशेकार बोवाळ मारतात। निमाणे आता कांय शाळा फुडें सरून घरां वचून डेंग्यू मलेरिया कसो जावंक शकता हाची जागृताय करतात। जून महिनो तो आता जुलय पर्यंत हाफ मंथ ऑफ जुलय 5 कन्फर्म डेंग्यू केसी आढळ्ळे म्हापशा। सो त्यातल्यो आंगोडान 3 आनी खोर्ले 2 आनी ते वेगळे डेटींचे सगळे वांगडाच येवंक ना। एक 5 तारखेर आयले, एक 15 तारखेर आयल्या, दुसरी 2 जुलय आयल्या, एक 6 जुलय आयल्या, अशें शिपडून आयल्या। तरी आसतना आमी प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेतलेले आसा। म्हापशा शहरान आता जून महिन्यापासून मलेरिया आणि डेंग्यूचो पैदास मोठ्या प्रमाणात जाल्लो आसा आणि ही डेंग्यू लागण म्हापशा शहरान खोर्ली भागान आणि आंगणीत मोठ्या प्रमाणात रुग्ण सापडलेले आसात। आणि हे रुग्ण सापडपाचे कारण म्हणजे हितून हेल्थ ऑफिसर आणि नगरपालिका यांचे दोगांचे दुर्लक्ष जाल्ल्या कारणान ह्यो गोष्टी जाल्ल्यो आसा। आणि टायर असो, ते कट्ट्यो असो, तुझे ते वाजाचे कोंडे असतात, म्हणजे वाजाची खरे आम्ही ते पोट पळयता पण त्याचे सकयलचे आमी प्लेट दवरतात, प्लेटीन जे उदक साठोवन दवरता हितून मलेरिया जाता। किंवा पावसाचे जे वावजड बसता घरान आणि ज्या तुझ्या ज्या स्टेअरकेसीचे वावजडीचे उदक बसता त्या वावजडीच्या उदकान सुद्धा मलेरिया डेंग्यूचे हे जळारी तयार जाता। We had this malaria and dengue awareness campaign with the help of cadets from One Goa Battalion NCC, Janata High School sub-unit, and we have gone around all the houses around the school, and we have made awareness among all the households over here regarding the spread of malaria and mosquito breeding. I think this will create awareness and help a little bit. थियेकारांक तांच्या गावात आनीक हायवे एक्सपान्शन नाका, तांच्यांनी थिये बसका घेतली। गोंयच्या आवाजान तांकां तेंको दिला। सगळ्या थियेकारांनी एकठांय येवन निर्णय घेवपाक जाय। पंचायतीन ठराव घेवचो म्हूण बसकेत चर्चा जाली। तांची बसका खंय चालूच आसतल्यो। रोड आसा तो वायडनींग जावपाचो आसा तेन्ना आमकां विथीन एंड ऑफ दीस मंथ एस्टिमेट प्रिपेर करून आपणाक हांवें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा तेन्ना आपलो एस्टिमेट चालू आसा। तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की तेंच्यांनी कितें तरी प्रोसेस स्टार्ट केलो आनी डेट म्हणून आमी आयकलें आनी पेपरार वाचलें की आमचो थिंचो रोड नॅशनल हायवे म्हणून डिक्लेअर केलो आनी तेका 800 क्रोर्स गव्हर्नमेंटान सेंटरान सँक्शन केलें। तेन्ना आमच्या रिजनल प्लॅना प्रमाणे आमकां आमी तेन्ना फाटल्यान ड्राफ्ट रिजनल प्लॅन करताले तेन्ना आमी बायपास रोड प्रपोज केलो आनी तो तेंचे सरकारान मान्य केलो आनी तो रिजनल प्लॅनार दाखयलो आसा। आमकां एक्सप्लेन करून दाखयलो आसा। रस्तो ब्रॉड करूं येता जाल्यार ते बंद करात। जाता जाल्यार तुमी एक 15-20 जाण वचोन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट PWD वचात, घेरावाला इंजिनियराक सांगात हो रस्तो कॅन्सल कर, आमचे मुखार ऑर्डर काड। हे सगळी ही कामां करूंक जाय। तेका लागून तुमी वचोन डिस्कस करात, आमी तुमकां गायड करतात। आमकां आपयल्यार आमी कोणी धांवोन येतले। आमी हे रिजनल प्लॅनाचेर आमचो एक्झिस्टिंग रोड 30 मीटर आसा, वो 30 मीटर रोड आसा आनी त्या भायर तेजेर प्रपोज एनादर 30 मीटर रोड बंगरावयल्यान दाखयला। तो एका गांवांतल्यान 2 नॅशनल हायवे आमकां कित्याक जाय? एका गांवांतल्यान 2 नॅशनल हायवे कित्याक जाय? आमची पूर्वजांची घरां आतां बोगल्यावाड्यार माडेला चिचान सगळी घरांची 10 मिटराच्या रस्त्या भायर आहात ती 30 मीटर रुंदी केली जाल्यार 15 मिटराचेर सगळी घरां उडयली। इवन डेली केअर आमचे मावळीकाराचे जावं आद्रियानाचे मागीर एडबी सगळी घरां वयतली तेगे वयतली। काय कितें जातलें? हांवें हे एक्सपिरियन्स म्हाजे बेलगांव पळयला, मिलिटरी हाडून ते तुका घरां फटाफट पडटात। म्हाजी अशी परिस्थिती जाली की हांव 7 PWD ऑफिसांत पणजे आनी कसर कोरवाले म्हापसा पणजे सगळ्याक पावलो।
घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.